सांत पावलान तिमोथेक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. आमच्या सडवंदरा देवाचे आणि आमचो भरवसो जावन असलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुकमेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान भावार्था उद्देशी म्हजो खरो पूत जावन असलेल्या तिमोथेक बरोवचे. देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा काकुळत आणि शांती तुका लाभो. हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिनवासतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्घां दितां. आदीं हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदून अपमान केल्लो. भावार्था विने आसून नेनारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकुळत दाखयली. जेजू क्रिस्तांतय असलेल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्यांची कृपा म्हजेतय धाराळ मापान वतली. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. जेजू ही एक वपारी तांकां सांगी लागलो. एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयेतवे. ते दोगी कन्येंत पडचे नातवे. एक शीस आपल्या गुरूप्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातालो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतले आडे पळेनातलेल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेले आडे पयले काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचे उतार हे.